स्वाधीन सक्रामेंता काढ्या या बिडाऱ्या रावला येरसारा बाबा तुझी देव सौकासाई आमची दुःखा पुसाई तुझे संशिदावून येता आमची बेजाराय सांताव स्वाधीन सक्रामेंता स्वाधीन सक्रामेंता स्वाधीन सक्रामेंता आतोष आमचो विशेष वादळा मोदलोची रक्त आमचो देव स्वाधीन सक्रामेंता स्वाधीन सक्रामेंता हालेलुया 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 Argant kasmia Jesu, glapt kasmia Jesu, glapt kasmia Jesu, Hallelujah, Hallelujah. बहु पवित्र सक्रामेंता नजर असलेल्या आमच्या जेजू, तुझ्या पुन्हा जीवनपणाचा संतोष आम्ही बघून असाव आणि आयच्या या बगिदीचा या पास्का फेस्ताच्या आठवड्यांत संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन पास्का फेस्ताचो संतोष अनुभव करून पुन्हा जीवनपणात आमचो बरवसो दवरून पवित्र युक्करिस्तान नजर असच्या तुका आम्ही आराधन करूंक आयल्या ये जेजू पयस पयस तावन आमी आयल्या तू ह्या संवसारात नासतना जेजू हारी हारीनी लोक तुझ्या फाटल्यान येतलो तुका आपडूंक म्हूण तो उर्डातलो
आनी कितलीं जाणां तुका आपडटलीं तितल्या जाणांक बरें जातलें, तांचे पिडे तावन तांकां सुटका मेळटली. हे जेजू आज हांगासर आमी तुजे मुखार हजर आसा. आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल जेजू. आमची पातकां पळय नाका जेजू, बगार आमचो भवार्थ पळय जेजू. आमच्या जिणयेचें वजन घेवन आमी तुजे सरशीन आयल्या जेजू. जायतीं जाणां आमी जायते फावटी हांगासराच्या पयलेंय आयल्या जेजू. आमी मागिल्लें आमकां मेळटा म्हणल्यार बरोवशेर आमी हांगासर येता जेजू. जेजू तुवें बसवणी केल्याय, मागा तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या उतरांचेर आमकां खूब भरवोसो आसा जेजू, कित्याक आमी भवार्थान मागता तें आमकां तूं दिताय आनी तुवें आमकां दिलाय. देखून पयल्यान पयलें जेजू तुवें केल्ले उपकार आमच्या मतीक हाडून आमी तुका अर्घां दिता. तुजी स्तुती करता, तुका महिमा दिता, तुका होगळस दिता, तुका अर्घां दिता. आमी हांगासर येता जेजू तुका अर्घां दिवंक, तुजी कृपा मागोवंक, तुजी बेसांवां मागोवंक आनी आमच्यो गरजो तुका सांगोवंक. जेजू आमचे सांगाता तूं आसाय. तुजी बसावणी तुवें पाळल्याय जेजू. सर्गा सोडून वयता आसतना तुज्या शिसांक तुवें आदेश दिल्लोय, हांव संवसाराच्या अखेरी पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उडास दवरा. आमी तो आदेश पाळलेलो पळयत हांव जेजू, कित्याक तूं आमचे मदें हजर आसाय. पवित्र युकरिस्त ह्याच खातीर तुवें घडोवलोय जेजू. संवसाराच्या अखेरी पर्यंत आमचे सांगात रावचे खातीर तुवें घडलो संस्कार जेजू आमी मानून घेता. आदल्या हप्त्यान जेजू तुवें घडलेले ह्या संस्काराचो आमी उडास काडलो. ते निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा तुजें पवित्र जेवण असो आमी उडास काडलो, संभ्रम आमी चलयलो. निमाणे शुक्रार दिसा जेजू तुजें मरण असो आमी उडास काडलो. खुर्सा वाटेन आमी भाग घेतलो, तुजे कश्ट आमी नियाळ्ळे. आनी सुमयान जेजू हालेलुयाच्या शनिवारा पास्कांच्या आयतारा तुज्या पुनर्जिवंतपणाचो संतोश आमी खूब अनुभव केलो. आनी येत संतोशाचे उमाळ्यांनी बरोवन जेजू आज तुका आमी अर्घां दिवंक आयल्या. तुवें आमच्या जिणयेन केल्ले सकट उपकार आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा जेजू. खंडी जावन जेजू आमच्यो गरजो घेवन, आमची पिडा शिडा घेवन, आमच्या जिणयेचें वजन घेवन आमी तुजे सरशीन आयल्या. तुवें म्हळाय जेजू तुमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा तुमी मागच्या पयलें तुमचो सर्गीचो बाप जाणा. तरी भवार्थान आमी मागता जेजू. ह्या घडये जेजू पयल्यान पयलें तुका आमी अर्घां दिता, तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती करता. आमची स्तुती तुका पावों दी जेजू. आमच्या अर्घां ओगळपाचेर, आमच्या स्तुती सिंहासनाचेर बसून तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल जेजू. आमी भवार्थान मागचे आमकां फोव कर जेजू. आमची जबाब जावं दी. आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. आराधन आनी ओगळाप तुका समयान या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर हजर आशिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. वो पवित्र युकरिस्त संवसाराच्या अखेरे पर्यंत आमचे संगत रावचे खातीर तुवें घडिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. तुजेंच मांस आनी रगत आमच्या आत्म्याचे खाण जावन तुवें दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. आमची पिडा शिडा तुवें गुण केल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या खाळ जावन तुवें आयिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. आमच्या इगर्जेन आमच्या आराधनाच्या कोपेलान आमचे खातीर सदां तूं राखून रावल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. पवित्र युकरिस्त संभ्रमच्या आमकां ह्या जाग तुवें दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. या फिरगस कुटुंबांत तुका अर्घां दिवंक ओगळाप दिवंक तुवें आमकां आपोवन हाडिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. विविध अणवारांतल्यान अवघडांतल्यान तुवें आमकां राखून व्हेल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान जेजू. संवसाराचे जायत्यान वता अवघडां झुजां चलोवन आसात तरी आमकां तुवें सुरक्षीत सांबाळिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका समयान आमच्या जेजू. मोतीक समाधान दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगळाप तुका आमच्या समयान कुडीक जेजू. भलायकी दिल्ले खातीर आराधन
आराधन आनी ओगलाप तुका आमच्या सुमया कुटुंबात संतोष दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका आमच्या सुमया भुरग्यांक बरो फुडार दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका मारे सुमया कारपिडेतान आमकां तुवें राखून व्हेल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका अवघडातान आमकां तुवें राखून व्हेल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका आमच्या पैनाचो सांगाती जावन पैन करतना आमच्या संगात तुवें रावुल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका तुझ्या राखण्या देवदूतांक आमच्या संगात तुवें दवरले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका सुमया हर एका रितीन आमकां तुवें राखिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप खंय सर गेल्यार तुझ्या राखण्या देवदूतांक आमच्या संगात तुवें दवरले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका मारे कारपिडेंतले आमकां तुवें निवारिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका विघ्नान वरांतले आमकां तुवें निवारिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका सुमया आमचो श्रेष्ठ वैस जावन आमच्या संगात तुवें आशिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका सुमया पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां तुवें गूण केल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका बेजाराय जाल्ल्या वेळार तुवें आमकां बुजोवन दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका एक सुरपणत आसतना आमकां तुवें संगात दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका सकल्याने सांडला म्हणून बघता आसतना आमच्या संगात आस तुवें रावुल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका तुझ्या दैवीक उतरान आमच्या आत्म्यान तुवें पोशीत केल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका देवाचे उतार वाचचे आयकोनचे भाग तुवें आमकां दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका आमच्या घरांत तुवें वस्ती केल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप भायर भितर येतना आमची मेटां तुवें राखले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका आमी खंयसर गेल्यार आमकां राखोंक तुज्या राखण्या देवदूतांक आमच्या संगात दवरले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका आमच्या मोतीचे समाधान आमकां दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप आमच्या कुडीची भलायकी तुवें आमकां दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप आमच्या कुडीचे विश्व सगळे सारक्या रितीन जोगासनेन सांबाळले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका हर एका रितीन आमकां तुवें राखून व्हेल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप आयचे दिसा हांगासर तुका गळसूंक तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका ह्या आराधनांत भाग घेवंक तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू जायत्या जाणांक हांगासर आयल्या उपरांत बरेपण तुवें दिल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका मस्त जाणां हें भक्तीपण ऑनलायन पळयतात तांच्याय जिणेंत तुवें बरेपण केल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका आमची मागणी तुवें आयकल्ले खातीर आमची तेसां तुवें जारी केल्ले खातीर आराधन आनी ओगलाप तुका सुमया जेजू महिमा आणि स्तुती तुका सुमया जेजू तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू तुका जय जय तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सकट आमचे हात उबारी आणि आमकां कशें जाय तशें दोळ्यान तुका शिकयले कशें जाय तशें सुमयाक आमी आराधन करया अर्गा तुका जेजू ओगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आम्ही तुका अर्गा दिता जेजू आम्ही तुका ओगलाप दिता जेजू आम्ही तुझी स्तुती करता जेजू आम्ही तुजो मोग करता जेजू अर्गा जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू काळजात राव काळजात राव काळजात राव मुझ्या काळजात राव सकाळी आमी बसया भाव बिनो बसून सुमयाचे आराधन करून आमी हांगेत आराधन तुका करता बाबा आराधन तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू आराधन तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू काळजात राव काळजात राव काळजात काळजात राव मुझ्या काळजात राव काळजात राव मुझ्या काळजात राव आराधन तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू आराधन तुका करता जेजू समाधान मुझे जोडता जेजू काळजात राव
काळजांतराव काळजांतराव मुझ्या काळजांतराव मुझ्या काळजात सासनिक जीवे जोडून दिवच्या तुवे तुकास भेटलोय सासनिक जीवी जोडून देऊच्या तुवे तुका भेटलोय उंड्या रूपार आजार जाऊन अंकारान दिवो पेटलोय उड्या रूपा हजार जाऊन अंकारात दिवो पेटलोय अर्गा तुका जेजोराया अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजोराया अर्गा तुका जेजुराया आतानी सदा सर्वदा आतानी सदा सर्वदा आराधन तुका करता जेसू समाधान मुझे जोडता जेसू काळजांतराव मुझ्या काळजांतराव देण्या बरेद जीवित दीवन सर्गे खाणा पोस केलाय देया बरी जीवित देऊन सर्गी खाणान पोस केलाय हर एक घडी मोगान रावून भावार्थांत म्हाका भेटलाय हर एक घडी मोगान रावून बावार्थान म्हाका नेटयलाय अर्गा तुका जेजोराया अर्गा तुका जेजुराया अर्गा तुका जेजोराया अर्गा तुका जेजुराया आतानी सदा सर्वदा आतानी सदा सर्वदा आराधन तुका करता जेसू समाधान मुझे जोडता जेसू काळजांतराव मुझ्या काळजांतराव मुझ्या काळजांतराव मुझ्या काळजांतराव मुझ्या
मोकाळ बॉम्बिनो सोम्याचे आराधन आमी केले जायत्या उपकारां खातीर ताची आमी स्तुती केली, ताचे आमी आराधन केले. आराधन स्तुती महिमा होगळा फावो देवा बापाक मात्र, देवा पुता जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक मात्र. हेरां कोणाकच आमी आराधन करूंक ना. त्रिएक देव आमचे मदें सदांच हजर आसा. ताच्या हजरपणान आमी आसा. पवित्र येवकरीस्त आमचे समकार आसा. जिवीत असो उंडो तो, आंज्याचें खाण तें, आमच्या आत्म्याचें पोशण तें जेजून आमकां तें दिल्लें. जेजू तो जिवीत असो उंडो. थोडो वेळ मौनपणी आमच्या काळजांत राव जेजू आमी म्हळें. आमच्या काळजांत जेजू आसा गी. कितलींशीं मिसां आमी भेटयल्यांत, हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच जेजूक आमी सेवताव न्ही गी. आमी ताका भायर घाला गी. ही आमच्या मदें ताका सदांच जागो दिला. जायते फावटी भावां भयण आमी इगर्जेक येता, मीस भेटयता, मिसाचें बलिदान भेटोवन घरा येता. आमची जिणी वेगळीच आसता. कित्याक हांगासर आमी आराधन करता, स्तुती करता, सोम्याचो मोग करता, आमी सांगता, देवाची उताराय करता. जिणयेन पाळूंक तितले सुलाभ न्ही. ह्या पास्कांच्या काळार सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत घडिल्ली घडीत आमी पवित्र पुस्तकान प्रत्येक जावन धर्मदूताच्या कृत्यान आनी वांजेलाच्या निमाणे अध्ययन आमकां आयकूंक मेळटात. बिजूड जावन असले आपोस्तल धैर्यान भरले आनी जेजूक साक्ष दिवंक लागले. 3 फावटी नगार केल्लो पेद्रू धैर्यान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन जुदेवांक सांगूंक लागलो, तुमी म्हज्या क्रिस्ताक, म्हज्या सोम्या कुर्सार मारलो. पूण देवान ताका पुनर्जिवंत करून उठयला आनी आमीच ताका साक्ष म्हणालो. भावां भयणो, सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाक बळवंत साक्ष जावन आसा जिवंत आसची आमी जर तर आज हांगासर आसा, सोमी खरोच जिवंत जाला म्हणल्याक व्हडली रुजवात. देखून सांत पावल कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायान स्वस्त सांगता, जर तर जेजू जिवंत जावंक नातलो आमचो भावार्थ व्यर्थ. क्रिस्ती धर्म सोम्याच्या जल्माचेर न्ही, सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणाचेर बांदून हाडला. जेजू खरोच देव म्हणून ताच्या पुनर्जिवंतपणांत रुजू जाले. मरण पावलो कोणीच मनीस पुनर्जिवंत जाल्लो ना, जेजू एकलो शिवाय. आनी पुनर्जिवंत क्रिस्त आमचे मदें खरोच हजर आसा. ताच्या हजरपणाचे जायते गुर्तात भाव भयणीनो. पास्काच्या राती आमी पेटयल्ली वात, तो एक गुर्तू, एक सिंबल, एक सायन. जेजून म्हणलें हांव संवसाराचो उजवाड. आनी त्या राती पास्कांची वात घेवन तो याजाक भितर येता आसतना 3 फावटी उद्गारता, आबळे क्रिस्ताचो उजवाड. आमी ताका जबाब दिवन देवाचे व्हड उपकार आमी म्हणटा. आनी ताचो उजवाड असो गुर्त जावन ह्या वातीक सगळो पास्काचो काळ आमी हांगासर दवरता. कसले संस्कार संभ्रमत आसतना ही पास्कांची वात हांगासर आसता. जावन एक गुर्तू पुनर्जिवंत क्रिस्ताचो, जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणल्याचो. आमच्या घरांनी कसलें बरें काम करता आसतना ह्या कसले संभ्रमा वेळार आमी कितें करता, दिवो पेटयता, उजवाड पेटयता आनी सांगता की जेजू तूं जावन आसा उजवाड. आमच्या जिणयेंतलो अंधकार, आमच्या जिणयेंतलो पातकाचो काळोख पयस कर. आमची जिणी उजवाडाय म्हणून आमी मागता. आमी सांकेतीक रितीन कळीत नासतना ती करणी करता जावं बरो, पण तातूंत एक अर्थ आसा. आमी जेजू संवसाराचो उजवाड म्हूण पासारता. देखून जुवांच्या वांजेलान 8व्या अध्यायान 12व्या वाक्यान जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. जो कोण म्हज्या फाटल्यान चलता, म्हज्या वाटेन चलता, आमी शिकिल्ले प्रमाणे चलता, तो बिलकुल दांटोवन पडचो ना. दांटोवन पडचें म्हळ्यार गुत्तान तुमकां वाटेर केली अडकळ आसल्यार
आमी वयर पळोवन चलतना जर तर ते लेवल ना जाल्यार दांडटा तो आमी पडटा. पूण आनी एक दांटोवन पडचें आसा. आमच्या पातका वरवीं आमी थोडे पेटी दांटोवन पडटा. पाताक थोडे पेटी आमकां अडकळ हाडटा आमच्या सर्गींच्या वाटेर आनी आमी ताका आपटा तो आमी दांटोवन पडटा. पूण जेजू क्रिस्त संवसाराचो उजवाड म्हूण मानून घेवन क्रिस्ताची मोलां तत्वां ताच्या जिणयेंत घालून जियोचो मनीस जेजू म्हणटा तो बिलकूल दांटोवन पडना. ही वील नेवर फॉल डावन. आमी तसले मनीस जाय जाय, उजवाडाचे मनीस जाय जाय. सोम्यान सांगलां दोंगरा वयल्या प्रसंगान मातेव सुवांजल अध्याय 5 वाक्य 13-16 तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. जीजस नेवर टोल्ड यू आर लायक लायट म्हूण सांगू ना, यू आर द लायट म्हणा. तुमी संवसाराचो उजवाड. हाचो अर्थ कितें? आमी आमच्या बऱ्या सुगुणांच्या जिणयेद्वारे आनी एकल्याच्या जिणयेंत उजवाड फांकयची. वी हॅव टू डिस्पेल द डार्कनेस ऑफ सिनफुलनेस and spread the light of life and light. उजवाड आनी जिविताचो उजवाड आमी फांकय जाय. भाव भयणो, हो जावन आसा प्रथम गुथ पुनर्जीवन क्रिस्ताचो. ताचे उपरांत भाव भयणो पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या साक्षीक बळवंत रुजवा जावन आसा आमीच जिवंत आसची. आज पवित्र सभा इतली वाडल्या जाल्यार संवसाराच्या कोणशांनी आज क्रिस्ती जोमो वाडत वेता जाल्यार त्या अबल अस्कत नेणारी व्हडली शिकापणांतल्या त्या अपोस्तलांच्या भावार्थाचेर जिजून बांदली ती पवित्र सभा. हू आर द अपोस्टल्स? जेजूक ताचे अपोस्तल जावन व्हडल्या जाणट्यांक विसरून काडूंक अवकाश आसलो. 40 आसले, ते शास्त्री आसले, फरिजेव आसले. तांचे पैकी थोड्यांक विन्स येते कित्याक तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसली. पूण जेजू कितें संवसार अस्कत म्हूण लेखता तांकां मिसता आनी तांकां बळवंत साक्षी करता. आनी अपोस्तलांच्या साद्या अपोस्तलांच्या पागी जावन आसल्या, तशेंच सूंक वसूल करतल्या, पातकी जावन आसल्या, समाजीन व्हडले स्थान नातल्या कनिश्ट मनशाचेर बांदलेली पवित्र सभा आज अजून आसा. अडकळी आयल्यात, संकश्ट आयल्यात, पूण पाताळाचे दरवटे तेचेर जैत व्हरूंक सोखूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ही जावन आसा बळवंत रुजवात सोम्याचे पुनर्जीवनपण. तें खरें घडीत म्हणल्यार रुजवात जावन आसा. आजून जिवळ आसची, विस्तरून आसची पवित्र सभा आनी पवित्र सभा जावन आसा आमी. भाव भयणो, पळया आज ह्या आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू भियान 3 पोटी जेजूक नेगार केल्लो. तो पवित्रोत्मा ताचेर येत असो म्हणटा, तुमीच म्हज्या जेजूक म्हज्या सोम्या कुर्सार मारलें, पूण आमच्या बापान ताका पुनर्जीवंत उठयलो आनी आमी ताका साक्ष. आनी तो वळू ताका आयकल्लें म्हणटात, आमी कितें करीत जाय? वॉट शॅल वी डू? आनी पेद्रू म्हणटा, पाताक रडा, जिणी बदला, जेजू क्रिस्ताचें आमी पवित्रान घेया, तुमी बचाव जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून बाबा भयणीनो, पुनर्जीवन क्रिस्त आमचे मदें हजर आसा म्हणल्यार आमीच एक बळवंत साक्ष आनी अपोस्तलां थंय जाल्ली ती बदलावण आमी पवित्र सभा वाडोवन आयिल्ली रीत जावन आसा एक बळवंत साक्ष. आजून पळयतात कितलो लोक क्रिस्ताक वळखूंक तयार आसा, कितलो लोक अन्य समोर्तीचो जेजूक तांचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक तयार आसा. ही जेजूची सकत पुनर्जीवन क्रिस्ताची सकत आजून भाव भयण आमच्या मदें हजर आसा. देखून आमी देवाक कितले अर्घां दिल्यार पावना, ताची कितली स्तुती केल्यार पावना. आनी केदळ आमी पुनर्जीवन क्रिस्ताची स्तुती करता भाव भयणीनो, आमी बरीं जाता, आमकां सुटका मेळटा. तुमी जाणान धर्मदत्याची कृत्यां 16 अध्याय थंयसर पावलूक आनी सिलासाक धरून बंदेन घाल्लें. तांणी सुवार्ता परगट केल्ल्या खातीर, देवसा सोडयल्ल्या खातीर, बोलमे सांगतले एकल्या एका चेडवा भुरग्याचो सैतान सुटयल्ल्या खातीर तांकां धरून बंदेन घाल्लें. आनी बंदेन आसतना ते निराशा जावनात, बेजार पडून आमी जैलांत आसा रोडोवन बसोनात. थंय तांणी सोम्याची तांणी स्तुती केली. आनी आमी पळयता बंदेसाळांची दारां उक्ती जाली. पावल आनी सिलास तांच्या हाता बंदल्यो, हाता पांय बंदल्यो, सांकल्यो तुटून पडल्यो आनी ते
जैलांतल्यान तांकां भायर वचोंक अवकाश आसलो तरी वचोंक ना. तो जैलार भियेलो, ताचें काम येता म्हूण भियेलो आनी म्हणालो भियान तो ताटल्यान कंगाल जालो. तो पावलो आनी सिलास म्हणटात आमी हांगाच आसा भियेनाकात. केदें व्हडलें अजाप. देखून हांवें केदाळे तुमकां सांगचें, तुमच्या घरांत तुमी स्तुती केल्ल्या वेळार थंयसर बांदपास तो तोंड पडटात. खाली तुमी जेमेवन अर्द्या कुऱ्यांनी देन तेरसा मरी म्हळ्यार सैतान धांवना. केदाळाक कितल्या व्हडल्या ताळ्यान आमी स्तुती करता म्हळ्यार देन द Satan will run away from our house. देखून आमी इल्ली आतां स्तुती करया गे नाका गे न्हीद येता गे. स्तुती करया गे. आमची न्हीद सुटोवन दी, आमचे ती असले आळसाई पयस सरोवन दी, आमचे भितर आसलो तो पातकाचो अंधकार काळोख पयस जावन दी आनी सोम्याचे दूत येवन आमचे सांगात आसूं दीत. आमकां सर बांदपासांत सुटका म्हणून आमचे हात उबारया. अर्गां तुका सोम्यान जेजू, स्तुती तुका सोम्यान जेजू, आराधन तुका सोम्यान जेजू, मान तुका सोम्यान जेजू, वंदन तुका सोम्यान जेजू, जय जय तुका सोम्यान जेजू, मोगळा सोम्यान जेजू. आमी तुजी स्तुती करता. आमचे हात उबारून, आमचो थाळो उबारून तुजें नांव आमी स्तुती करता. तुज्या नांवाची वडवीक गायता. सोम्या जेजू, या संवसारांत बादशाबेक तुज्या नांवा शिवाय दुसरे नांव ना. जेजू 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 तुज्या नांवाक जावं महिमा, स्तुती, होगळाप, आनंद आतां आनी सर्वदा. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶುದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ,
ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ बाबा मेरीनो देवाचें उतार आमी आयकुया आयच्या मिसाचें पयलें वासाप हांव वाचता आनी ताचे वयर मोठवणी आमी करया आयचें पयलें वासाप धर्मदूताची कृत्यां दुसऱ्या अध्यायांतलें वाक्य 36 पर्यंत ह्या दिसारी बसून आयकुया दयेकन बसा पयल्या वासाप दयेकन बसा ह्या दिसारी आमी धर्मदूतांच्या कृत्यां पुस्तकांतले पयलें वासाप ह्या सगळ्या पास्कांच्या काळार आमी तें वासाप आयकता कित्याक थंयसर धर्मदूताची कृत्यां म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचेंच काम तें पवित्र आत्म्याचींच कृत्यां धर्मदूताची कृत्यां बुकाचो बरयणार जावन आसा सान लूक ताणें एक वांजेल बरयला तसोच ताणें हो बुकूय बरयला आनी हातूंय 28-28 अध्याय आसात आनी लुकाच्या वांजेलांत थंयसर 26 अध्याय आसात ह्या बुकाचो बरयणार आमकां जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत कितें सकट घडलें प्रत्येक जाण पवित्रत्मा आयल्या उपरांत कितें सकट जालें त्या विशयान आमकां विवरीत आनी सगळें एका दिसा ही वाचपाक आमी आयकता आयचें वाचप आमी आयकुया पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हळें तुमी खुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबाविणे जाणा जावं ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिंदलेली बरी जाली आनी पेद्रू लागीं हेर धर्मता लागीं ताणें अशें विचारलें भावानो तर आमी बाचाव जाय जाल्यार कितें करी जाय पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बॉक्सांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं तोवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणी दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींत हांव तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो उपरांत ताचे उतार मानून घेतलेल्याक पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा ताचे मेळांत दाखल जाले भाऊ भयणो ह्याचें पयलें वाचप जावन आसा ह्या वाचपान आमी समजता पेद्रूचो शर्माव
ताणें पुनर्जिवंत क्रिस्ताच्या सक्तेन बरोवन उलयल्लीं ती उतरां आनी कशीच ताका सकत मेळ्ळी. आमी जाणां पेद्रून ही उतरां उलोवच्या पयलें आपोस्तलांचेर आनी अख्ख्या थंयसर आशिल्ल्या बाबतींचेर पवित्र आत्मो देंवन आयलो. आनी जेजून तांकां पयल्यांत प्रॉमीस केल्लें, केन्ना पवित्र आत्मो तुमचे देंवन येता तुमकां धैर्य मेळटलें आनी तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. When the Holy Spirit is coming upon you, you will be courageous and you will be bearing witness for me. आनी कितें जेजून सांगलें तें सत जालें. पळय ते आपोस्तोल जेजू कुसायतना कोण आले ताचे सांगाता पुरा पळोवन दवरले. पेद्रू समेत ताचे सांगाता नातलो. पेद्रू म्हळें व्हडले व्हडले कोच्चूंक लागलो तो, कोणाक बाबार्थ सांडल्यार रे म्हाका बाबार्थ सांड, हांव बाबार्थ सांडिसो ना, म्हजो बाबार्थ पयस वेसो ना, उणो जावचो ना, हांव तुजे सांगता मोरोंकी तयार म्हणलें गी पेद्रून म्हणलें. पूण थोड्याच घडयांनी त्या दाराक कोल्ली मुखार त्या श्रेष्ठ याजकाच्या नौकारा मुखार कितें म्हणटा तो, हांव जेजूक वळखच ना. शिराप मागोवन समेत तो म्हणालो म्हणून पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता. परच्या निमाण्या शुक्रार तो वांजेल तुमी आयकलो. आनी आपणाचे शिराप मागोवन समेत तो म्हणालो हांव त्या मनशाक वळखच ना, तो कितें सांगताय म्हणटा हांव नेना. भियान ताकाय काही दड खुर्सार मारतात म्हळ्यार भियान. पूण उपरांत तो खुर्सार मेलो. सम्याक ताणें साक्ष दिली आनी हांगासर पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रू सगळ्या मुखार सांगता, तुमी खुर्सार मारलेल्या म्हज्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो, पुनर्जिवंत केलो म्हूण सगळे इस्रायलाचे घराणे जाणा जावं म्हणटा. खंय थावन आयलें धैर्य? पवित्र आत्म्या वरवीं. भाव म्हयनो केदाळ आमचे ते पवित्र आत्मो आसा त्या दाळा मात्र जेजूक सोमी म्हणून आमी मानून घेवंक शकता. आनी पवित्र आत्मो आसा म्हणल्यार रुजवात खंयची? पवित्र आत्मो आसा म्हणल्यार रुजवात आमचेंच जिवीत. जर तर आमी जेजूक साक्ष दिता, आमच्या घरांत बरीजिणी जियेता, जेजू विशयान आमी उलयता, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याकडे कोणाकोणाच्यो खबरो उलोवच्या ताका जर तर जेजू विशयांत आमी उलयता, पवित्र पुस्तक आमी वाचता, पवित्र पुस्तकांतली सता आमी जाणा जावंक आसाक दाखयता, आमी खंयच्या ह्या जागा कडेन वयता आमकां पवित्र पुस्तक विवरण सांगा फादर आमी म्हणटा. आनी कोणी विचारीत जाल्यार ताका जेजू विशयान कांय सांगोंक पाटी बडे करनासतना आमी धैर्य घेता, आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा म्हण जालें. जर तर आमी बिजूड जाता, जायगी नाकागी म्हणले बरी देवाचे उतार आयकता, इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार भक्तीपणी आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेना, काल एक कायदो पाळच्याक मात्र येता, आमचे थंय पवित्र आत्मो आसा की नांगी म्हणलेलो दुबाव सांगचे समांगी नेंगी. आमी इगर्जेक आयिल्ल्या वेळार कशें आमी इगर्जेन मीस पेटयता. पवित्र आत्मो आसल्यार आमी बाबा भयणीनो सोम्याची स्तुती करता. थोडे फावटी मिसाक आयिल्लो मनीस तोंड उक्तें करनासतना घरा गेल्लो आसा, काल कुंभार कण घेतना मात तोंड उक्तें करता. आमी केदाळे सांगचे मीस पाद्राबाचे एकल्याचें न्ही. मिसाच्या बलिदानान भाग घेता सर कितें जबाब तुमी दिवंक आसा, व्हडल्यान दीत तुमी दिल्यार मात तुमची भुरगीं जबाब दितात. आमी जागयचे थोडे फावटी सगळे मीस परत्या रिपीट केल्ले आसा न्ही भुरग्यांच्या मिसा वेळार. नो इंट्रस्ट. वाय? देर इज नो होली स्पिरीट. सीस पळय भियान ताट लेवन गेल्ले वगीत बशी येते तांकां. केन्ना पवित्र आत्मो तांचे देवलो, तांचेर आसलें बें जेजून प्रॉमीस केल्ले प्रमाणे सगळें नपयस जालें. आनी पेद्रू जुवांव आनी एर्सीस धैर्यान स्वार्था परगट करूंक लागले. आनी हर एकलो आपोस्तल बाबा भयणीनो रक्त साक्षी जावन मरण पावलो. जुवांव एकल्या सोडले. जुवांव लास्ट पातमोस म्हणल्यार द्विपांत आसलो आनी थंयसर ताणें ताका मेळिल्लें उगडापण बरोवन गेलां. बायबलाचो निमाणो बूक द रेवलेशन उगडापणाचो ग्रंथ तो जुवांवन बरयलो. पातमोस म्हणल्यार द्विपांताची निमाणी वर्सां तो करसीत आसतना थंयसर तो मात्र एक नॅचरल मरण मेल्लो म्हणलो पुरावो आसा, चरित्र आसा. उरले सगळ्या आपोस्तलां पेद्रूक ताजो मांडो सकल पांय वयर करून जेवशी मारिल्ले. थोड्यांची तकलीच कापल्ली,
थोड्यांक तोंडक्यान मान ज्युशी म्हणले देखून तांचे हर एक अपोस्तलांचे कडेन एक एक गुर्त आसा तुमी पळयल्या हांगासर इमाजात पळयल्या कळटा तुमकां कसलें धैर्य न्ही गे आज आमकां रक्त साक्षीपण पळोवंक मेळचें बारी उणें वी मेक कॉम्प्रोमायज आमी धांवता हांवें म्हणचें हांव जेजू खातीर जीव दिवंक समेत तयार आसा थोडे फावटी आज आमकां अन्य धर्माच्यांक म्हणजे अन्य बाबार्थाच्यांक क्रिस्ती बाबार्थ स्विकार करूंक तांकां पवित्र स्नान दिवंक आमकां बेन दिसता कित्याक म्हळ्यार आज तसली परिस्थिती आसा भाव बीन आमी कित्याक भियेजय सुरविल्ल्या काळार भियोवनात खंय त्या काळार रक्त साक्षी जावंक तयार आशिल्ले खंय दर ज्युशी मारतना धरा आमकां ज्युशी मारा आमच्या क्रिस्ता खातीर कसो वचूंक आमी संतोश पावता म्हणाले ते अपोस्तल वाय शूड वी फियर कित्याक जर तर जेजू एकलोच सोडवणदार म्हणली खात्री आमच्या काळजांत आसा आनी ताका बापान मेल्ल्यांतलो जिवंत केला म्हण आमी पात येता तो बाबार्थ परगट करूंक आमकां भें कित्याक कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात कूड आनी आत्मो दोनी नाश करतले देवाक भिये म्हण सांगलां जेजून वय गी देखून आमी भियोवची गरज ना आखरेक आमचो जीव वसात आमचो आत्मो नाश जायना क्रिस्ताक आमी साक्ष दी जाय आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमी भियोंक नजो पळय आयच्या जे पेद्रोचे उतरां आयकून ते विचारतात तांकां तांची काळजां शिंदलेले बरी जाले म्हणटात केदाळ देवाचे उतार आयकतना आमकां डिस्टर्ब जाता पळय देन दॅट इज परिणामकारी देवाचे उतराची परगटणी कांय जायना जाल्यार देन वी आर लायक रॉक्स कटपार पडलेले उदक पळय वळोन येता न्ही इफ देर इज सम रिएक्शन वी हॅव गॉट सॉफ्ट सॉयल विदीन अस सोमांक हांवें सांगचें थंय तें फळ दिता ना जाल्यार कांट्या जडकुटा वाटे देग मेर कडपी सुवात कितले शर्मा हांव सांगल्यार कांय जायना नो चेंज वाय देर इज नो चेंज बिकॉज वी हॅव नॉट रिस्पॉन्डेड टू द वर्ड ऑफ गॉड देखून जेजूचे उतार देवाचे उतार परगट करता आसतना तांणी म्हळें आनी आमी कितें करी जाय तांकां लागलें देवाचें उतार पळय हीं उतरां आयकत तांची काळजां शिंदलेली बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं धर्मदूता लागीं तांणी विचारलें बाबानो बचाव जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय पेद्रू म्हणालो पाताक रडा जिनी बदला तुमचे मदलो हर एकलो पातकाच्या बॉक्सांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचें आमी पवित्र स्नान घेवं आनी तोवळ तुमकां पवित्रत्वेचें देणें मेळटलें प्रेज द लॉर्ड केवटल्यान म्हणा हालेलुया पवित्र आत्मा आसा गी असल्यार व्हडल्यान म्हणाचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणो आमची काळजां केन्ना आमी रितीरेक येता केन्ना आमी देवाचें उतार आयकोंक येता आमची काळजां शिंदलेली बरी जाय त्या दाळा मात थंयसर परिवर्तीत जाता ताचे उपरांत पळया पेद्रू म्हणटा पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां मेळटलें कित्याक तुमकां सगळ्यांक ही बसावणी केल्या हर एकल्याचेर पवित्र आत्मा देंवतलो परकी बसार तुमी उलयतल्यात कसलेय मारेकार वीक तुमी पियेतले तुमकां बादाक जावचें ना आनी तुमी हात दवरले तितले पिडेस्त बरें जातलें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बदलेले मनीस आजून जेजूच्या नांवी अजापां करूंक शकतात हे ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी म्हळें या नश्टे संतती भियेलो ना तो कुर्सार जेजू कुर्सार मरलेल्या नश्टे संततींत हांव तुमकांच तुमी बचाव करा ताणें सांगलें आयकनाकात हांव परगट करता तो भावार्थ तुमी पाळा आनी कितें जालें थंयसर कितल्या जाणांनी पवित्र स्नान काण गेलें 3000 जाणांनी पवित्र स्नान काण गेलें 3000 पीपल इट्स नॉट ए स्मॉल क्राउड भियेले ना ते आज 1 लाख पवित्र स्नान दिवंक आमकां बेन दिसता 3000 जाणांनी त्या जुदेवामध्ये त्या शास्त्रा फरिजवामध्ये धैर्यान वी आर एक्सेप्टिंग जीजस एज अ पर्सनल सेवियर म्हणाले ते आनी पेद्रून तांकां पवित्र स्नान दिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बाबा भयणो अशें पवित्र सभा वाडोवन आयली पवित्र सभेची संख्या दिसान दीस वाडली आनी ताच्या उपरांत आमी जाणाव धर्मदूताच्या त्या 9व्या अध्यायान सांत पाऊल ह्या पवित्र सभेक दख दिता ही नवी वाट जुदेवांची वाट दुसरी ही वाट दुसरी इट्स अ न्यू वे ऑफ लायफ थंयसर क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडोवना मागीर पडलें तें क्रिस्तांव म्हणलें नांव ही नवी वाट धरलेल्यांक पावलू सोडिना तांकां ज्युशी मारता आनी पावलू की जेजू बदलिता
पवित्रत्व पावलुकी बदलूंक शकता. पळया पवित्रत्मेचें काम. आमकां पवित्रत्व जाय गी? आमची काळजां सिंदलेली बरी जातात गी या थंड जाल्यात? आमची काळजां सिंदलेली बरी. केदाळ आमी देवाचे उतार आयकता, चीत दिवन आयकता. कांय तरी आमच्या आत्म्याक आमच्या काळजाक लागा जाय, एक हातोड्यान मारल करले बरें लागा जाय आनी आमचें तें परिवर्तन बघा जाय. आमी विचारी जाय आमी कितें करचें, कितें करी जाय. पाताग्रडा जिनी बदला, जेजू क्रिस्ताचें आमी पवित्रान घेया. तूं आनी तुजें घरान बचाव जातलें. थंयसर बंदेंत आसलो पावलो आनी सिलास धरून त्या 16व्या अध्यायान थंयसर तांचे बंदे सांगली तुटोवन पडल्यो सोमयाची स्तुती करतना. आनी ते अधिकारी म्हणालो बचाव जायचे जाल्यार कितें करी जाय. जेजू क्रिस्ताचें आमी पवित्रान घेया. तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सत्मानूंक लागलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून भाव मेरी एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर धरया. आमी मस्तू बटी देवाचें उतार आयकलां. ह्या आराधनाच्या वेळार उपरांत मिसा वेळार परतेन आमी देवाचें उतार आयकता. कितली रिट्रीट कन्वेन्शन्स आमी हजर जाल्या. कांय तरी आमकां आमच्या काळजाक लागलां गी. आमची काळजां सिंदलेली बरी जाल्यान गी. कांय तरी इल्लें परिवर्तन असो ताळो, देवाचो ताळो आमकां आयका लागी. आज जर तर सरेस्प्रोचो ताळो तुमी आयकतात, तुमची काळजां धरून करिनाकात. खंयसर आसात तुमी, कितें जाता, कितें जावन आसा तुमच्या जिणयेंत, तांचो बदलावण जाय जाय. आमी कितें करी जाय? पाताग्रडा जाय, जिणे बदली जाय. जेजू क्रिस्ताचें आमी पवित्रान घे जाय. आमचें घराणें बचाव जातलें, आमी बचाव जातले. सोम्यान जेजू आपोस्तलांचे धाडलेल्या पवित्र आत्म्याक ह्या इपर्जेचेर धाड जेजू. तांकां आयकोवपाची काळजां सिंदले बरी जेजू. आमची काळजां सिंदले बरी जावं जेजू. आमी कितें जियेवन आसा जेजू, जर तर ते तुज्या राजा प्रमाणे ना जेजू, ती वाट बदलूंक तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां फावो कर जेजू. आमच्या जिणयेचें रुपांतर कर जेजू. आमचे बिजूडपण काड जेजू. आमची आळसाय काड जेजू. तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर जेजू. आमकां जेजू बाचावी जाय. आमकां तुजे उतार जाय जेजू. आमी विचारता जेजू, आमी कितें करी जाय? आमकां सांग जेजू, म्हाका सांग जेजू. टेल मी जीसस व्हॉट आय हॅव टू डू टू चेंज माय लायफ. जेजू आमचे काळीज मोड बदलून दी. आमची जिणी रुपांतर करून दी. पुनर्जीवन मनशां आमकां करून दी. न्ही बिजूड मनशां, न्ही मेल्ली मनशां, जिवंत मनशां. सोम्याची स्तुती करूंक योग्य जाल्ली परजा आमकां करून दी. केन्ना आमी मिसाच्या बलिदानाक घेता, केन्ना आमी आराधनाक घेता, केन्ना आमच्या घरा आमी मागण्याक बसता. पवित्र आत्मे आमचे देवोन ये. आमचे बिजूडपण, आमची आळसाय, आमची न्हीद, आमचे बिजूडपण काणसोन आमकां एक्टीव कर, उर्बेस्त कर, सुटसुटीत कर. तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर. अर्गां तुका जेजू, फकळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे धाड जेजू. आमकां उर्बेस्त कर जेजू. आमकां सुरसुडीत कर जेजू. तुजी स्तुती गावंक आमकां फावो कर जेजू. तुजी स्तुती केल्ल्या आमकां तुज्या बेसावांनी भर जेजू, अर्गां जेजू, फकळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. सक्कड आमी देबी म्हणया आनी आमचें समर्पण आमी करया. लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स टू जीसस. त्यालाय म्हाका सोम्या अभिषिक्त कर, म्हाका सोम्या म्हणून सोमे लागीं परतून मागया. खंयसर तुमकां जेजू तेलाय जाय. खंयसर तुमकां जेजून आपणी जाय. खंयसर तुमकां जेजूचे स्पर्श जाय. जेजू तुज्या मलीक तेल आमचे सरय जेजू. तुज्या मलीक रक्तान आमकां गुण जेजू. सांभाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका व्हर. कितें हांवें केल्यार
महिमा तुका जावं खंयसर हांव गेल्यारी राखून म्हाका कितें हांवें केल्यारी महिमा तुका जावं वेगे म्हाका सोमिया तुझ्या त्या रक्तान नाणय म्हाका सोमिया तुझ्या त्या रक्तान शेणय तुझे रगत म्हज्या तकलेर सोमिया निवार म्हाका वायटांत आतां आनी सदां शेणय तुझे रगत म्हज्या तकलेर सोमिया निवार म्हाका वायटांत आतां आनी सदां मोगळा जेजू तुझ्या मुलेक रगत आमचे शेणाय जेजू तुझ्या कडबडाच्या उदकान आमकां धुवन शुद्ध कर जेजू पवित्र तेलान आमकां माख जेजू आमचे दिसले सगळे खोटेपण भस्मून उडय जेजू आमचे बिजूडपण पयस कर जेजू पवित्र आत्मेच्या सक्तेन आमकां भर जेजू आमकां एकल्याक अभिषेक्त कर जेजू तूं आमकां जाय जेजू तूं आमचो सोडवणदार जेजू तुज्या सोडवणेन आमी जियेता जेजू तूं एकलोचो सोडवणदार म्हणून पासारूंक आमकां दय दी जेजू खंयसर गेल्यार तुका साक्ष दिवंक आमकां फोव कर जेजू पुनर्जीवन मनशां आमकां कर जेजू पुनर्जीवनपणाक साक्ष जावन जिवंक आमकां फोव कर जेजू अर्गां तुका जेजू मोकळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू सोम्याचे बेसा हांव घेवंक देवडा सक्रामेंता म्हणून हे देवडा सक्रामेंता सास्त्रांना कोरुया पूर्विल्या त्या रूपा बदला लोव्यो रीती आदार्या सोनोन वेच्या अस्कत्विष्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापा तशे होता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया येसर पदवीधर आणि सदां जिवंच्या देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांचो मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो मर उगडास तुवें आमकां सोडलाय या ताच्या भोव पवित्र मिस्सरांक आमची सगळी जिनमान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना तकली बगावन पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आशीर्वाद घेयात. जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जिणेन कंगाल जाताना
जेसू 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 Dies Iisus संभ्रमासो त्रिएक देवा करसून गावसो आमचे ताणे ओतलेल्या कुरपे देण्यासो उगडा साडून उपकार बावडून अर्गा दिवसो एका मौनान कालत्या काळजान याजक बापा सवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नावान भेटो करगा बलिदान दैवी कुत्रा जिने सुफोळ करच्या दिसायचो संभ्रमासो त्रिएक देवा करसून गावसो आमचे ताणे ओतल्या कुरपे देण्यासो उगडास काढून उपकार बावून अर्गा दिवसो भाऊ बहिणो आज आम्ही तिघी याजाक तुमच्या समोर आसा देवाक अर्गां दिवं आमच्या याजाक बाबा फादर लॉरेन्स कुटिनो बसत बाप लॉरेन्स कुटिनोचो आज वोट दिसो दावो उडास दशमोत्सव तो आचरण करता आनी देवाक तो अर्गां दिता एक याजाक जावन देवान ताका फोव केल्ले गती ताचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिया आमच्या फिरगिजेन ताची सेवा तो दिवन आसा देव ताका आनीकी उर्बेन भरून दी बरी भलायकी दिवन दी म्हणून ताचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया हे मिसाचें बलिदान 7व्या दिसाच्या उडासाक आलीस दिसोचेच्या आत्म्याक भेटयतात कुटुंबाचे सांदे सेंट मॅथ्यू वाडो तिच्या आत्म्याक आमी ससणाचो विशव मागया तशेंच जायत्यांनी अर्गां मिसां दिल्यांत अर्गां मिसां दिल्यांत जेम्स लोबो सुरातकाल मारिया डिसोजा कार्मेल वाडो जुलियाना लसरादो देरेबेल ब्रिजीत लोबो विन्सेंट दी पॉल वाडो नवीन रेश्मा वेगस तोकोरू केविन डिसोजा देरेबेल फर्स्ट जल्मा दिसा अर्गां मिस्तेलां सियोना असो जल्मा दीस अर्गां मिस्तेलां डोरिना सुनील डिसोजा दुबई देवान केल्या उपकारांक अर्गां मिसां दिल्यांत जॉयस नोरोन्ना कुलशेकर घरच्या अल्मा बसून मिसां दिल्यांत जॉयस नोरोन्ना कुलशेकर जुलियाना लसरादो देरेबेल ग्रेशियन अँड ज्योती सिक्वेरा मैदी दिवसवाडो जूड डिसोजा मुंबई वॉल्टर आणि ग्रेटा पिंटो बज्जोडी रायन निकिता अंद्रादे दोहा कतार प्रत्येक ते बसोत वैयक्तीक ते बसोत मिस्तिलां सल्डाना कुटाम निर्मार्गा आयरीन डिमिलोच्या आत्म्याक मिस्तिलां ऑलविन डिसोजा पंपे वाडो जुलियाना डिक्रुसाच्या आत्म्याक मिस्तिलां सिंथिया पिंटो शक्तीनगर लिओ आरणाच्या आत्म्याक मिस्तिलां सिल्विया आरण आनी भुरगीं सान फ्रांसीस सावेरवाडो पौल आनी आनी सल्डानाच्या आत्म्याक मिस्तिलां बेनेडिक्ट मिनेजेस आनी कुटाम सांबाजील वाडो तशेंच आयच्या जेवणाक आदार दिला आलीस डिसोजाच्या 7व्या दिसाच्या मिसाच्या उडासाक जेवण स्पॉन्सर केलां ताच्या कुटुंबाचे संदे साकीत सल्डाना आनी तांच्या कुटुंबाचे संदे तशेंच आनी दोगां जाणांनी
कुमोग केल्या आपणाचें नांव नाका म्हणून तशेंच अर्गां दिल्यान क्लेमेंट जॅनेट ॲडलिन डिसोजा लुड्स वाडो ह्या सर त्या हांव बसत दान दिल्ल्यान बसत स्पॉन्सरा वयल्यान बसत आनी हांगासर आयिल्ल्या मिसाच्या सकट त्या हांव बसत आनी आमच्या त्या हांव बसत हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समीर जो ख्रिस्त श्री गुरुपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ बिनीनो हे पवित्र आनी फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची बातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनाची तोंतडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून पयली म्हजो आमकां रे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमच्या कुल्ट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या पिता पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिसा काकूत क्रिसा काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका लीन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे श्री तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मारून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यासागाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटवून भाग्यवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वास राबवून आणि रक्तसाक्षाचे कष्ट मरण ससवून महिमेवन जावं पावलो. ताज्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडाय ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता परबय तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना.
धर्मदूताच्या कृत्य ह्या पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रोन जुदेवा लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मरलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळें घराणे दुबावावयण जाणा जावं. हीं उतरां आयकतच तांचीं काळजां शिनलेलीं बरी जालीं आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदुता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रोन तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सोरेस्पोर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रोन तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्ट संततींतावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतार हें. देवाचे बडोक करा. सर्वीस पोराची विश्वासी जतनेन संसार सगळो बदला. सर्वीस पोराची विश्वासी जतनेन संसार सगळो बदला. जी परजा सर्वेच पराकस आपलो देव म्हूण वळखाता, जे परचे आपली धायस्कन ताणें विंचला ती खरींच बागी. सर्वेच पोर आपली भयाभक्ती आसलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे बरवसलेल्यांचे जतनेन नदर घालता. सर्वीस पोराची विश्वासी जतनेन संसार सगळो बदला. आमी सर्वेच पराची वाट पळेवन आसा, तो आमचो आदार आनी आमची ढाल. वै ताची दय आमच्या स्नाक खरी धादोसकाय भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन आसा. सर्वीस पोराची विश्वासी जतनेन संसार सगळो बदला. सर्वीस पोराची विश्वासी जतनेन संसार सगळो बदला. Alleluia, Alleluia, सर्वेस पोराचे जय. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
असो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पराचे हालेलुया 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 सर्वेस्पराचे हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिने भागवून फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सम्याक तांणी काण्ण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं गुंवताना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, सैबा तुवें ताका काण्ण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवन म्हणाली, राबोनी. जुदेवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धरून रावनाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचूंक ना. पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मगदलेचे मरयेन वचून आपणे सम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून सिसांक कळयलें. देवाचे उतर हे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, रडणे हर एक मनीस रडता. कोणी मनी रडोंकूच नात येदोळ पर्यंत म्हणजे आसात गे ना न्ही. ल्हान भुरगें जल्मले तक्षण रडत न्ही. रडना जाल्यार कालेमणी कर निर्ले मारून गी तापट घालून गी ओमते घालून गी कालेमणी करून रडयतात. रडचें भारीस गरज. मग भाऊ भयणीनो, सामान्य जावन थोडी उक्त्यान रडटात, व्हडल्यान रडटात, दुखां वेगळीं येतात न्ही. ल्हान संगती दुखां वळटात, रडणें येता. थोड्यांक रडणें तितलें सुलाभेन येना. आनी सामान्य जावन सांगचें आसा, स्त्रियांक रडणें वेगळी येता की न्ही. ददले रडटात पूण तितले बेगीन दाखयनात. म्हणजे हर एक मनीस रडटा. मग भाऊ भयणीनो, कित्याक बसत रडचें? दुसरें कारण आसूंक पुरो. सामान्य जावन दुखीन रडटात. घरा मोर्न जालां त्या दुखेन जावंक पुरो. सलवणी आयल्या त्या दुखेन जावंक पुरो. आर्थीक अडचणी आयल्या त्या दुखेन जावंक पुरो. पिडा शिडा आयल्या त्या दुखेन जावंक पुरो. मोगाचे मनीस सोडून गेल्यात त्या दुखेन जावंक पुरो. वेगळाचार जाला त्या दुखेन जावंक पुरो. एकसुरपण भोगता त्या दुखेन जावंक पुरो. मनीस रडतात. मग भाऊ भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत रडचे सन्निवेश जायते आसात, सबार आसात. थोडे सांगचे जाल्यार जुवांस वांजेल अध्याय 20 वाक्य 11-16 आज आमी आयकल्ल्या सुवार्तेंत मोरी मगदलेन जेजूच्या फोंडासमकर रावन रडता. दुसरे सन्निवेश पळयल्यार मातेवास वांजेल अध्याय 20-26 वाक्य 15 आमी वाचता. पेद्रू नेगार केल्ल्या वेळार ताची सूख ताका समजता
तो दुखीन रडता, पेद्रू रडता. सामुएलाचं पहिलं पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 10 ते 18 पर्यंत आम्ही वाचलो जाल्यार हन्ना रडता. कित्या बसवत कित्या कित्या हां ताका भुरगें नातले देखून ते रडता. मागणे करता आसतना ते रडता. हन्ना रडचे आमी पळयता. कीर्तन 6 वाक्य 6 दावीद राय रडता. कित्या बसत ताच्या पातकां खातीर रडता. ताणें पातक केल्लें आनी ताका समजलें ताणें पातक केलें म्हणून देखून ताच्या पातका खातीर ताणें रडचें आमी पळयता. जुवांस वांजेल आद्य 11 वाक्य 30 आनी 5 आमी पळयता जेजू रडता. खंयच्या संदर्भार हां पळय तें बरें करता तुमकां. लाजराच्या मरणा वेळार जेजू रडता. जेजू रडता. मुगाळ भाऊ भयणीनो, when God touches your wounds, they no longer bleed, but they speak. केन्ना जेजू आमी रडटा आसतना आमचे गाय येवन आपडता जाल्यार त्या गायात हांव परत रगत वाळचें ना. बगारे त्या गाया मुखांतरे, त्या रडण्या मुखांतरे जेजू आमच्या जिवितांत उलोवंक शकता. मुगाळ भाऊ भयणीनो, आमी पळयता टियर्स आर नेवर वेस्टेड. ह्या सन्निवेशांत आमी तुमकां सांगलें थंयसरी त्या दुखां वरवीं त्या रडण्यांत केन्नाय निरासपण तांकां मेळोवं ना. बगार त्या रडण्या उपरांत देवान तांकां बुजवण दिवचें, तांचें जिवीत परिवर्तन करचें आमकां पळोवंक मेळ्ळां. दाखल्याक सांगचें जाल्यार पेद्रू रडलो. कितें जालें? काल मेळ्ळें ताका बॉक्सांनी मेळ्ळें. जेजून ताका बक्षिलें. जुदासी रडुल्लो पूण ताणें सूट केली. जेजूच्या बॉक्सांनी बदलाक ताणें जीवघात कान गेलो. मुगाळ भाऊ भयणीनो, हन्ना रडली. देवान तिचें मागणें आयकलें. दावीद रडलो. देवान ताच्या पाताक बक्षिलें. मोरी मगदलेन आज रडता. आयच्या सुवातेन आमी पळयता कितें जाता. मोरी मगदलेन जेजू जिवान जेजूची पयली साक्ष जाता. पळय पयली साक्ष जाता. देखून आमचे रडणे केदाळय वेस्ट जायना. आमचे रडणे वेस्ट जायना. कित्याक जेजू समकर आमी रडता आसतना, जेजू खातीर आमी रडता आसतना, जेजूच्या वाटेन चलच्या खातीर आमी रडता आसतना जेजू आमचे सांगाता येवन रावता. मुगाळ भाऊ भयणीनो, रडून आसल्या ह्या मोरये विशयांत आमी थोडो नियाळ केलें जाल्यार रडून आसल्या मोरयेक जेजू येवन नांवान आपयता आसतना मोरी ताची वळख धरूंक शकता. जुदेवांच्या समाजांत स्त्रियेचे साक्षीक मान नातलो. स्त्रियेची साक्ष रुजवात म्हणून घेनातली गुलामांची आनी स्त्रियांची. पूण मोगाळ भाऊ भयणीनो, जेजू पळया ह्या स्त्रियेची साक्ष ताच्या जिवानपणाची साक्ष जावन विंचून काडची आमी पळयता. पयली साक्ष मोरी मगदलेनच जाता. कित्याक बसत? कित्याक म्हळ्यार जेजू कितें संसार ना फावो म्हणून चिंता, संसार खंयच्यांत होंदोन रावंक जायना म्हणटा, तसलें ताच्या बुन्याद जावन विंचून काडचें आमी पळयता. ताची बुन्याद जावन विंचून काडचें आमी पळयता. अस्कत कोणेंच लेखी नातलें तसल्याक जेजू नवें रूप दिवचें आमी पळयता. धाकल्याक सांगचें जाल्यार कुरीस नालिसायेचो गुर्त जावन नासलो आनी ते नालिसायेचो गुर्त कुरीसच जेजू न्हिंचलो आनी तो कुरीस आज पवित्र जाला. कुर्साचो गुर्त नासतना आमचें जिवीतच ना, क्रिस्तांवांचें जिवीतच ना. आनी आज एका स्त्रियेक विंचून संवसारांत मान ना, कीळ म्हणून विंचल्लें, कांयच फायद्याक ना म्हणून चिंतिल्लें, तसलें जेजू विंचता आनी त्या स्त्रिये मुखांतरे जिवानपणाची साक्ष पयली साक्ष जावन जेजून विंचून काडचें पळयता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आनी स्त्रियेक विंचून काडून स्त्रियेचें मान आनी गन कितें म्हणून जेजू दाखोवन दिता. मोगाळ भाऊ भयणीनो, कित्या पासून तर जेजून एका स्त्रियेक ताच्या जिवानपणाची साक्ष जावन विंचून काडलें? कितें त्या स्त्रिये लागीं आसलें उरल्या कडेन नातलें? हां, व्हेरी गूड. त्या मोरी मगदलेना कडेन आसलो मोग.
मोरी मगदलेना कडेन आसलो मोग दुसरे कडेन कोणाडय ताका दिसूंक ना जावंक पुरो देखून मोरी मगदलेना मोगा खातीर तिका पयले साक्ष जावन वेंचून काडचे आमी पळयता आनी त्या मोगाचो परिणाम कितें पळया एका स्त्रियेन सोमा आनीक उजवाडूं ना कळगूत आसा तसल्या संदर्भार त्या फोंडा सरशी वेचें तितलें सुलाभ येचें गे आमी आतां एक चॅलेंज घालें जाल्यार कितलीं जाणां राती वा भांत्यार वचून सिमेस्त्रीक वचून येवयेत नेंगी लागीं घर बांदूंक बी येता वेचें सोडा नेंगी थोड्यांक तेणें लागींतल्यान येतानाच बेन दिसता पूण पळया मोरी मगदलेन फांत्या बराबर त्या जेजूच्या फोंडा सरशी गेल्या तिका बेना तितले धैर्यान गेला तितलेंच न्ही जेजूक खुर्सार मारलो सामान्य मरण न्ही जुदेवानी मोसरान रागान खुर्सार मारलो जर तर थंय गेल्ले म्हण कळीत जाल्यार जुदेव तिका धरण बंदयेन घालते रे थंय बेना तिका थंय बेना कित्याक तिच्या काळजांत जेजूचो मोग आसलो काळजांत जेजूचो मोग आसलो मोगाळ भाव भयणीनो मरणाक ती भियोंक ना रातीक ती भियोंक ना आनी जुदेवांच्या त्या दबावाक ती भियोंक ना कित्याक तिचे थंय मोग आसलो मोगाळ भाव भयणीनो पेद्रू भियेल्लो पेद्रू भियेल्लो पूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता पेद्रू की विशेष धैर्य आयलां विशेष धैर्य कितें करता तो लोकां कडेन वचून सांगता तुमी जिवीशी मारलेलो तुमी कुर्सायिल्लो तोच जेजू आज जिवान जाला ताका आमी साक्ष दिता म्हूण सांगता परिणाम कितें 3000च्या किसडीत लोक त्याच दिसा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान स्नान घेतात मोगाळ भाव भयणीनो पेद्रू जायते फावटी भियेल्लो जायते फावटी कंगाल जाल्लो जायते फावटी घुसपडलो पूण केन्ना पवित्र आत्मा ताचे थंय येता तो जेजूक साक्ष जाता आज 2 हे साक्षी आमी पळयली मोरी मगदलेनाची साक्ष आनी जेजूची साक्ष तर मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी उडास काडया टियर्स मे फॉल इन सायलेन्स Tears may fall in silence, but testimony rise with power. आमी दिवचे साक्ष ती महिमे बरीत जावन वयर येतली What begins in sorrow, God completes in glory. आमच्या जिवितांत दूख येता रडणे येता त्या रडण्यातावन आराम जाल्लें जावंक पुरो आमचें जिविताचे हर एक संगती पूण केन्ना आमी जेजूक ते रडणे भेटयता आमच्या जिविताचें दूख भेटयता तेंच दूख जेजू ताच्या महिमेक खातीर वापरतलो असलो भावार्थ असलो बरवसो आमचे थंय आमी दवरया आनी जेजूक पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजूक साक्ष जावन जिवंक आमी त्याच समयाची कृपा आमी मागया उबी रावात आमची प्रार्थना सुम्याच्या पांयतळी दवरया पवित्र सभेच्या वडिलांनी जिवंतपणाच्या भरोशान जिवंक आनी तोच भरवसो देव परजेक शिकोवंक तांकां कृपा दी म्हण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सोमेस्त भावार्थ्यांनी निमाणे जरतेक उबे रावन तयाराय करूंक आनी देवाक धैर्यान भेटोवंक फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आज आमच्या बहिणीच्या मरणाचो हप्त्याच्या उडासाक काडच्या संदर्भेर सर्वेस्पोर देव तिका ससनाचो विशय लाबो आनी दैवीक मुखामळाचे प्रकाश पळोवंक बाग फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक कोणूच मागूंक नासल्ल्या कुलगत्रींतल्या गरजेवंत आत्म्यांक तांची शिक्षा माफी मेळोवंक आनी तांकां सर्गीचें सूख लाबो म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक मरणाच्या तणेर आसल्या सर भाव भयण्यांक बऱ्या मरणाची कृपा मेळोवंक आनी तांची सेवा करतेल्यांक उदार मोन दी म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक एक घडी भर आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया प्रत्येक रितीन जावच्या राष्ट्रामध्ये जावच्या झुजा पासत मागया बेगीन झूज राबोवन दी शांतीचें वातावरण उपसोवन दी
तशेंच साबार पिडेस भाऊ भयणी आस्पत्री आनी घरांनी विविध जाग्यांनी आसात आनी साबारांनी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्या तांच्या पासोती आमी मागया. सर्वेच परदयाळ बापा या आमच्या भावा भयणींनी साबार प्रार्थना तुज्या पांय दळी आनी दवरल्यान ही ती दयेन मानून घे. या आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Tugi Baba Udo Hogo Wanso Dakarus Katsitlo Folam Chawagraso Sarva Samchi Ansvitaida Udya दयेन स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुझी गुरवी. म्हज्या भावा भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा त्या बाबा पाक मानता असलें साम दे म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या प्रभू सेवेच्या जावा सर्वस्व मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पोतान धरलेली जिविताची वाट आपणी करून भाग्यवंत लोरेसा जमनीत बसलेल्या गवाच्या कानाबरी आपल्या जिवाची या संसारांत पर्वा करिनासतना आणि पवित्र सभे सुबाम पेक दिवंक पावलो. ह्याच म्हणून आमी संसाराचे सोडून पासवतो आमचे जिवीत आता तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजा उबारुया. सर्वेस्पराते उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासूया. यशामी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आणि ससनाच्या देवा सर काडेन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो अधिक करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकाने वर्तदा भजन आमी करचे. कित्या जिजोल आमचे पास्काचे बले तोच तो तुलो प्रतिमेंड्रो संसाराचे पाप काढता तो आपण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगलो संसार आनी सर्गीची चड जळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर्मां मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताचे कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसोवपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपली सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोडू तुमचे पासो समर्पणचे.
तेच परिचापणातच ताणें काल्स घेतले. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी एकठें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सगोट परगटूया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन पोर आम्ही परगटा. तुझ्या येया सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूंची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूचे कुडन रगत तेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्सालले तुजे पवीस सभेस उगदास करी आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिचे पावल आमच्या गोळ्या बापा आनी सगळे याजके वर्ग बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळार कोणें तांच्या घरच्या सरलेल्या सद्यांक मिसान दिल्यान तांची आनी प्रत्येक जावन आलिस डिसोजा जसो आमी तिचो आपत्याचो उडास करता तिची आनी आमच्या कुटुंबांत हांव देवादेन दिल्या सर्वांची दयेन काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मरण पावल्या समेस्तांक सरकार तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माये संगाती बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन धर्मदूतां सालवरस आमचो शरोती आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गवूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu warbin, tias Jesu sangata, tias Jesu tai. Pavitra Atmecha ek ponan, सर्पोद्वेधार बापा. सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे पेलां मुशितांव तशी आमची पातकां आमकां भोस आनी आमकां ताळणे पडूंक नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार. दयागुण्याची वेतान सबस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरवशानात रेखतले आमकां तुजी उदार काकुळटेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपणान शांती दी आनी एक वडान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याचे शांतीदान काळ तुमचे सभा आसूं. तुमची सभा आसूं. माया मोग सगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही ती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळेच्या जेवणाक आपल्यान दीस सुभागे. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मुझे आशिवून आसा, काळीज मुझे लाळीवन आसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये बेगी भोगता येण्यान तुज्या. काळीज मुझे आशिवून आसा, काळीज मुझे लाळीवन आसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये बेगी भोगता येण्यान तुज्या. बगसून पाता मेळी सोरो दिवून पोसा. काळग्यात कारारी दिवो जाऊन येताय. संसारी पडणारी बरोचो म्हजो काळीज मुझे आशिवून आसा, काळीज मुझे लाळीवन आसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये बेगी भोगता येण्यान तुज्या. काळीज मुझे आशिवून आसा, काळीज मुझे लाळीवन आसा. ये जेजू सेवच्याक तुका ये बेगी भोगता येण्यान तुज्या. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा,
आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणावर भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरे आमचे काळजा आमच्या दुर्बळ भाव बिनच्या कष्टांनी हाल उपादरांग उगाड अंदाच्या कर्जान पावूंक आमच्या हात पाय सुरसुडीत कर गरीबाचे आणि भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आणि हाका पासत कश्ट मरण सोसून लेगून आमकां तयार कर या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नाफे दयकन बसा आमच्या पात्रोण सालोराचे नोवेन आमी करया हांगासर पात्रोणाच्या मजतीन मेळिल्ल्या जायत्यांनी अर्गां दिल्यान साक्ष दिल्या एकल्याचो हात दूख गूण जाल्ले पसत देवाक अर्गां दिल्यांत दोगां जाणांचे गाल्फाचे पैन बऱ्या रितीन जाल्ले पसत आनी शबितेन थंयसर पावल्ले पसत देवाक अर्गां दिल्यांत 2 कुटुंबां सरण वारातून आपायांतले राखून उरले पसत 2 कुटुंबां तीं कुटुंबां देवाक अर्गां दितात एकल्याक घराक बरी बड्याची पाटी फौजल्ले पसत देवाक अर्गां दिल्यान दोगां जाणांक परगांवांत आसल्यांक काम मेळ्ळें पसत देवाक अर्गां दिल्यान एकलो परगांवांत आसलो शबितेन घरा पावल्ले पसत ताजे कुटाम देवाक अर्गां दिता त्या जाणांक बरी सैरीक फौज दिल्ली पसत देवाक अर्गां दिल्यान एकल्याक 6 वर्सां उपरांत भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां देवाक अर्गां दिल्यान दोगां जाणांक मतीक समाधान मेळ्ळें पसत देवाक अर्गां दिल्यान एकल्या भावान ताचे विशय साक्ष दिवंक सांगल्या हांगासर आयिल्लो गिनांगी गुत्तना तो काल हांगासर आयिल्लो येता म्हणलें रॉयस्टन म्हणलो आई शिवंत आसलो धाकटेरांनी आशा सोडिल्ली तो बरो जावन पाटी येता जाल्यार ते व्हडलें अजाप म्हण धाकटेरांनी सांगिल्लें ताका ब्रिथींग प्रॉब्लेम आले लंग्स फेल जाल्ले वेंटिलेटराचेर आसलो आनी हांगासर मागोवंक सांगिल्लें आनी आस्पत्रेंत वचून ताका हांवें एनओएनटी केल्लें काल हांगासर येवन तांणी सगळे कुटाम येवन हांगासर तांणी साक्ष दिल्या तो डिस्चार्ज जावन घरा गेला मात्रेनी आतां परत तो कामाक लागला देवान व्हडलें अजाप ताच्या जिणेन केलां देखून तांणी प्रत्येक रितीन हांगासर ही साक्ष दिवंक सांगिल्ली जाल्यार आज येता म्हणलें देवाक आमी अर्गां दिवया भाऊ बीन आमचे हात उबारया आनी जायतीं असलीं अजापां विजमितां ह्या पुणतळार घडटात देव हांगासर साक्षात हजर आसा जेजू हांगासर हजर आसून पवित्र उकरिस्तांत ताची गुण करची सकत आमचेर वळोवन आसा जायत्या बरेंपण जालां सुमयाक आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सुमयान जेजू होगलाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू मोगळा सुमयान जेजू हांगासर येवच्या सर भक्तिकाच्या जिवितांत तांणी मागिल्ले उपकार तांकां फोव केल्ले खातीर तांच्या जिणयेंत वर्ती अजापां केल्ले खातीर पिडा गुण केल्ले खातीर मोर्नाच्या तणीर पावल्ल्यांक परत जिवीत दिल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका जेजू होगळा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका त्या सभा 38 वर्सांच्या एका खाजरी दादल्यान संपूर्ण परिवर्तन जावचे बसत ताचे पतीन ताचे कुटुंबाची मागोवन आसात त्या जाणांक परमनंट काम मेळचें बसत मागणें विचारलां दोगां जाणांनी दिल्ले पयशे तांकां पाटी मेळोवंक एकल्याक डिग्रीन बरे मार्क्स मेळोवंक दोगां जाणांनी मास्टर ऑफ लायब्ररी आनी इन्फॉर्मेशन सायन्स ही एग्जाम क्लियर करूंक त्या जाणांचो गरजगो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक एकल्याक बऱ्या इन्स्टिट्यूशनांत लायब्ररियनाचें काम मेळोवंक दोगां जाणांक बरी भलायकी तशेंच मतीक समाधान मेळोवंक 5 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक त्या जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक एका चेडवाक 2nd PUCंत डिस्टिंक्शन मेळोवंक मागणें विचारता दोगां जाणांक लोन भरूंक पाटीन भरूंक तांक मेळोवंक दोगां जाणांक कोर्ट केसीन जीक मेळोवंक एकल्याचे केस जडचे रावंक त्या जाणांचे कॅन्सर पिडा सोसूंक तांकां विशेश तांक आनी कुरपा मेळोवंक एकल्यान थियरी आनी प्रॅक्टिकल एग्जामान पास जावंक ती एग्जाम क्लियर करूंक दोगां जाणांक भुरग्यांक बरो फुडार फोव जावंक
तशेंच देवबिरांतीन तांणी वाडोवंक कुटुंबाची मागतात. एकल्याचे दोळ्याचे इन्फेक्शन गूण जावं, तशेंच ताच्या दोळ्यांची दिश्ट ताका पाटी मेळोवं. दोगां जाणांक तांच्या बजेटी भितर बरें घर फावो जावं. 2 कुटुंबांत मोग आनी समाधान राज करूं. MCA कंप्लीट केल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळोवं. 4 जाणांनी आमाल पिवणे सोडूं. एका कुटुंबांत आसले सर समस्ये परिहार जावं. भाऊ बिनोई ते समान तशेंच जायत्यांनी प्रत्येक रितीन मागणें विचारलां. ब्लेझी म्हणल्यार कॅनडा वचून PR मेळोवंक. ब्लायनी म्हणल्यार फायनल एग्जामांत पास जावन ताका इंटरव्यू क्लियर करून काम मेळोवंक. सुरेखा म्हणल्यार लेडी इस्कॉलांत लायब्ररीचें काम मेळोवंक. मलगडांच्या जाग्यांत वांटो मेळचे खातीर आनी तक्रार बऱ्यात इत्यार्थ जावचे खातीर एका जाग्याचे तक्रार इत्यार्थ जावन कुटुंबां समाधान मेळचे खातीर ही सर्त्या समा सर्गींच्या बापा समोर व्हरया आनी कशें देवाक आमी अर्गां दिली आमच्या हात उबान. देवा आमची मागणी आयकून घे म्हूण परतून मागया. सुमयान जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची ही सर्त्या समा तुजे समोर आमी हाडटा. आयच्या दिसा ह्या नव्यानाक येता आसतना आमचीच म्हणली त्या समा घेवन आमी आयल्या. आमचे कश्ट आमी घेवन आयल्या. आमचे बेजार घेवन आयल्या. सोमयान जेजू हे सगळें तुका समर्पिता. तुवें सांगलां सोमया मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटले. बडे तुमकां उक्तें जातले. तुज्या ह्या उतरांचेर फातींनी दवरून आमी मागता ते आमकां फोव कर. तुज्या खुशे प्रमाणे ही ते समा आसात जाल्यार तूं जारी कर. तुजी खुशी जावं आमची खुशी न्हय. अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीजस थँक यू जीजस. अर्गां जेजू दयाळ बाबा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याचे मागणे हाय. दयाळ बाबा दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय. सर तुमी गेल्या पात्रोणाचें गीत गावया. नव्यानाच्या मागण्या म्हणया. भाग्यवंता San Lorenzo, love to Jesus कुरपे वंदा बता जेजूच्या पाटयनी कटा. सालोरेसा लागीं मागणें सकत सांगाता मागया. ये जैते वन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांनी मारतीरा वरते पातयेने बरवशन आमी तुजे सरसीन आयल्या. दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणये बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो बाबार्थ चडय. आमच्या सालत्या जिवनांत बाबार्था विरोधाच्या सर ताणण्याचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बाबा दृढ करूंक आमकां बरें मोड दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत दानांतल्यानय उदार जावं आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र युकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. क्रुसार केलेल्या जेजूतावन आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर युवा जनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले खंबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. अक्रिस्तावांक आनी भवतांत चडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर. बाबार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांवांची जियो आनी बागी मोर मरून सगळ्या तुजे सगळी देवाक उगडसूंक आमकां फौजोवच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें. सोम्याच्या नावी आमचो आधार ताणी रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखीन पेडेन कश्टांत आणि अडचणीन सांपडलेले ते तुझे काळीज घेतल्या मवाळ म्हणले तुझ्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच बरी तुझ्या सेवका सालोरेसान आपले जिनी आणि मरणान जायती आजापा करून तीच मवाळाय लोकांक दाखवून जायत्यान पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे बिरोण्यान आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निबार. हे घडी आमी उसारलेलो आनी उसारनातलो विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खोशी वयर तर हे उपकार आमकां फावो कर.
या आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे तुमचेर आमी पवित्र आत्मेन शेणयता ह्या वेळार देखले आमी उदक म्हणलें गीत आमी घेवचें पास्कांच्या काळार. देखले हावे उदक देवाळाच्या उज्याता वाळो येवची आणि कोणासशी येते उदक पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते बुडाले सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय देखले हावे उदक देवाळाच्या उज्याता वाळो येवची आणि कोणासशी येते उदक पावले ते सोमेस बचाव झाले आणि ते बुडाले सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय. आम पसोद बिनादी कर भाग्यवंतलो रेसा क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदार देवा भाग्यवंतलो रेसाक उज्याच्या वडरचे जैत वरची सकत दिले आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालोवची सकत आमकां दी आमच्या बावर्तान जिवंक आनी आमच्या जिविताक क्रिस्ताक साथ दिवंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सगळे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार दयकन बसा भाऊ बहिणो थोडी उपकार आठवण्याची उतरां आयचें भक्तीपण आमी तेका ह्या जाग्यांनी वांटून घेवन केल्लें जावन आसा. आराधन हांवें केलें मिसाचें बलिदान आज आपल्या याजकी दिक्षिसो तशें मनोत्सव आचरण करच्या बाब लॉरन्सान भेटयलें आनी बोवा पुरबायचो नियाळ बाब पिटरान दिलो. बाब लॉरन्साक वर्द मेळोन 10 वर्सां जालीं. ताका आमी अभिनंदन पाठयता. आमच्या संगता तो आसा उर्बेस्त याजाक गवळीक वावरांत मस्त आसा तो उर्बा ताका आसा. याजकी दिक्षा मेळ्ळ्या उपरांत उडपीच्या मुडू बिल्डेंत ताणें सहाय्यक विगार जावन सेवा दिल्या. ताज्या उपरांत कुलशेकर, ताज्या उपरांत आंजेलूर, ताज्या उपरांत बेंदूर, आतां हांगा बोंदेल आमचे सांगाता तो आसा. आनी सांगात आसत गवळी बापान ताका सडीत जबाबदारी दिल्या. CODPचे निर्देशक ते जावन आसात आनी बेगीनच CODP संस्थो निर्देशक जावन ते मुखार व्हरून आसात. जायते आसाक तांकां आसा. दुबळे नाट्यचो मोग आसा आनी गवळी वावरांत भोव उर्बेस्त रितीन ते वावुरतात. ते हांवें खूद पळयलां हांगा आसा. जायती आसाक तांकां आसा. आमच्या सांगात आसचें आमचें बाग आनी 1 वर्स खंडीत आमच्या सांगात आसतलें म्हूण पाती येता. देखून बाब लॉरन्स तुमकां हांव बरें मागतां. पदरापाचो गांव मुडिपू साजूचे वाचपूण शेताची फिरगस्तांची. आनी हांगासर ताणें आयल्या उपरांत जायते आत्मीक बरेंपण आमकां जालां. हर एका गवळीक वावरान म्हाका ते भरपूर सहकार दिवन आसा. तांच्या साठी जबाबदारी सांगता. बाब लॉरन्स तुमचो आमी उपकार भोवता. तुमचे खातीर मागता आज तुमचे खातीर आमी मागलां आनी तुमचें मुखलें याजकी जिवीत तृप्तेचें समाधानाचें आनी ददोसकेचें जावन दिवन मागता. परत तुमकां तुमच्या याजकी दिक्षेच्या दशमहोत्सवाचे उल्हास बाब पिटर आनी आमी तुमकां प्रत्येक रितीन उल्हास पटयता. आयचें क्वायर भोव बरें जालें. सैमान आनी ताचो पंगड जास्मिनान थंयसर कोणें पुरा गायन केलां. सगळ्यांक देव बरें करूं. आमचें भक्तीपण डिवायन वर्ड TV मुखार सगळो संवसाराचो लोक पळयता आनी हांगासर शुटींग करूंक येता. सूरज थंयसर एडीट करता. नायनाल तुमचोय आमी उपकार भोवता. जेवणाच्या कावंटरांत आमकां आमचेच फिरगसगार स्वयं निस्वार्थ रितीन स्वयंसेवक जावन सेवा दितात. तांचोय उपकार भोवता. आमी येदोळ म्हणसर भायर कॅटरिंगाक जेवण दितलें हांव. साबारांची एक अपेक्षा आसा हांगास रांदल्यार बरें न्ही म्हणून. देखून येवच्या मंगळार हांगासर रांदूंक वेवस्था केल्या. तुमचो आमकां सहकार जाय, आदार जाय
आमी सरान दिल्लें तें केसट बरें दिसता म्हाका न्ही गे कितें म्हणटात तुमी तुमचो सहकार दितात गी तुमकां कितेंय वरवेर रुपार ह्या मंगळाराच्या जेवणाक दान दिवंक म्हूण आसा तुमी मिसा घेतना हाडयेत तांदूळ नाल्ल या रांदोळी कितें आसल्यार तुमी हाडून दिवयेत आमकां ते उपकारा पडटा आमी चिंतलां नेक्स्ट मंगळारांतून प्रारंभ करूंक देखून आमीच तुमकां रांदून वाडटा आमचे फिरगस घालप उर्बेर आसात देखून हाका तुमचो सहकार जाय तुमचो आदार सहकार हांव मागतां आनी आज हांगासर आमकां जेवण स्पॉन्सर केलां देवादीन आलिस डिसोजाच्या 7व्या मिसाच्या उडासाक ती पोरसू देवादीन जाल्ली ती आमच्या इस्कॉलाची निवृत्त शिक्षकी जावन आसली जायतीं जाणां तिची मोगाची हांगासर हजर आसात साकीत साल्टान तिच्या भयणी सोपूत आनी ताच्या हेर कुटुंबाच्या संद्यांनी सांगाता म्हणून आज जेवण स्पॉन्सर केलां तांचो आमी उपकार भोवता मरण पावल्ल्या आज आलिसबायेक सासणाचो विशय मागता एक बरी करणी म्हणयेत ह्या नोवेनाच्या वेळार आमच्या मलगडे उडास आनी खंयच्याय बऱ्या दिसा जेवण दिवंक आनी तुमकांय अवकाश आसा मुखार तुमकांय ह्या परीन तुमचें बरें म्हूण तुमी दाखोवयात आनी आज आमकां पद्रेपाच्या दशमनोत्सव लेकार पद्रेपान होळिगे दिल्यात पद्रेपाकी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर तुमच्या बऱ्या मनाक सुमेस्तांक देव बरें करूं आमचें हे नोवेन बऱ्या रितीन मुखार सून वेता जायतो लोक हांगासर येता जायत्या जाणांक हांगासर बरेंपण जाता जायती साक्ष दितात सुमेस्तांक बरें जावं आमी एक ल्हानशें दैवीक काकुळचें नोवेन करयांगी आज 5वो दीस आनी हे नोवेन प्रत्येक रितीन आज एक व्हडलें डिसिजन जावचें आसा झुजाचें वातावरण रावूं दी म्हूण आमी मागया आज एक निर्धार जावचें आसा म्हूण हांवें आयकलें माध्यमाचेर झूज रावता ह्या रावना देवाच्या हातांत आसा देव ते रावों दी देवाची खाकूळ देवों दी त्या राष्ट्रांनी आनी थंयसर समाधान जावं दी मागेन दिवी म्हणया आनी आयचो हो दैवीक काकुळचो 5व्या दिसाच्या नोवेन असो ह्या केरीत तेसा बसत भेटूया आमच्याच कुटुंबाची जायतीं जाणां गलफांदात ह्या वर्सा मस्तू जाणांक इस्टराच्या वेळार मिसाचें बलिदान नातलें आमी ऑनलायन शूट केल्लें बलिदान विडियो रेकॉर्डिंग केल्लें आमी धाडलें थोड्यांक आमकां हे बाग ना फादर म्हणटा निजदान बेजारायची गजाल हें झुजाचें वातावरण रावों दी देव ताचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करून दी आयच्या दिसाचो इरादो जावन आसा आज म्हजे तावन पयस गेल्ल्या आत्म्यांक म्हजे सजीन हाडा म्हणटा जेजू जेजून सिस्टर फौस्तिना बगेवन सिस्टर फौस्तिना म्हणली उतरां अशीं आसात आज तुमी म्हजे तावन पयस गेल्ल्या वेचीक आत्म्यांक म्हजे थंय हाडा म्हज्या काकुळतीच्या सागोरांत तांकां बुडया प्रत्येक जावन ह्या झुजाच्या वातावरणांत आसल्या समेस्तांक आनी झुजाक कारण जाल्ल्यांक जेजू तुज्या काकुळतीच्या सागोरांत आमी बुडयता म्हज्या पाश्यामाच्या वेळार तांणी म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज जें जावन आसा इगज मतां तांणी पापसिल्ली ते परतून इगज मतां ते एकवटतना म्हजे गाय तमतात म्हजो पाश्याम हाळू जाता म्हणटा जेजू भोव काकुळदारा जेजू बरेपणच जावन आसच्या तुजे तावन उजवाड सोदतेल्यांक तूं तो इन्कार करिनाय पयस सरलेल्या आत्म्यांक तुज्या त्या भोव दयाळ काळजाच्या आसऱ्यान घे तुज्या उजवाडान तांकां पवित्र सभेच्या एकवटा थंय परत्यान व्हड आनी तुज्या भोव दयाळ काळजाच्या आसऱ्यातावन सुकोवन दवंक तांकां केदींच सोडिनाका बगर तांणी तुज्या काकुळतीच्या उदार मनाक आराधन करीशें कर ससणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुत्राची आमच्या समी आनी सुंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या फरीकपणा पासत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळट जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या काकुळट कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या काकुळट कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या काकुळट कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या काकुळट कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची जेजूच्या काकुळट कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची देवाची काकुळट काकुळट मागोन गावया ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा काकुळट आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा काकुळट आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आमारा काकुळट आमची कर मागणे ससनाच्या बापा
हट्टान म्हणले बरी आपल्या सुखीनी बुडवून आसच्या तुजी कृपा निर्फळ करच्या आनी तुजी आशिर्वादां विबाडच्या पयसरिल्ल्या वेचीक आत्म्याचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल झुजा कारण जाल्ल्या समेस्त तांच्या मतीक उजवाड दी तांच्या सुखींचेर न्ही बगार तुज्याच पुताच्या मोगाचेर आनी ताणें तांचे खातीर सोंसलेल्या त्या कठीण कश्टांच्या पाशांवाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तेय तुज्या पुता जेजूच्या भोवदयाळ काळजांत लिपोवन आसात ताणीं तुजी वर्ती काकूळ ससनाच्या ससनाक वाखाणी शिखर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. पाप साहिबाच्या ते साव बसोत आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान निवार. मरिये कृपेन भरुले समी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फोळ तुजे कुशीचे इंजी भगेन ती मरे देवाचे मैया मा पपिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या महिमा मरणाच्या बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आदी तशें सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. उबी रवया आमरी म्हणया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया सर्गाचेर आनी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक जाका तूं वोंग फौजली हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला हालेलुया संतोषेन उल्हास पाव ओंकार मरिये हालेलुया कित्याक समी करस जिवन जाला हालेलुया मागया ये देवा तुज्या कलेस पता आमच्या समी जेजू क्रिस्ताच्या जिवन पुनर्वी संसार संसार संतोषांत तुवें दय केली त्याच्या मागीर ओंकार मरिये मरी बाद ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभाचो कर म्हण तुज्या लागीं परतून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या समी मरी पात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तशें सदां आनी सदां महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तशें सदां आनी सदां महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र स्वादी आत्म्याक तशें सदां आनी सदां देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दे लाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन सष्टांचो विशय उदी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तुजेर पंगई समाधान तांचे आत्मे विशय घेवन दे आमेन प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमी तूं कर गांदितांव आत्मी खणान तुवें आमकां दादोशी केली आतां कुडीच्या खणाक मी येतांव हे जेवण आज आमकां फोव केल्ल्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल ह्या पुणतळाक आदार दिल्ल्या समेस्तांक 100 वांट्यांनी तूं पाठी दी आमची सगळीं त्या सामान जारी कर आज सेवकेचें जेवण आशिर्वादीत कर आनी आमकां सगळ्यांक शांती समाधानाची जिवीत फोव कर तूं जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक आमीन. आमेन आतां 3 कडे तुमी मागणी घेवची
सोबे आमकां बरी आशीर्वाद दिवाका. सांत लॉरेन्सा आम्हा पसत विनंती कर. भगिवन कुर्साचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.